पास करून घेतलेलं बट मग काय ऑन 31st ऑफ जानेवारी जे आमचे मस्जिद आसा हावजींग रोडाक थंय एक इन्सिडंट जाल्लो. इट वॉज रजिस्टर्ड एज अ मर्डर केस. एक स्टॅबिंग केस जाल्ली आनी तेच्या अंडर तेणी एक 8 जाण एक्युजां अरेस्ट केल्ले आनी 2 had फायल्ड एंटिसिपेटरी बेल. आमच्या एक्युजाचेर आरोप आहलो की तेणी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी केली आनी तो मर्डर घडोवन हाडलो म्हणून. सो वी हॅड फायल्ड अ बेल एप्लिकेशन फॉर द सॅड एक्यूज अँड इट इज ग्रांटेड टुडे. वी हॅड फायल्ड द आर्ग्युमेंट्स, रिटन आर्ग्युमेंट्स फायल केल्ले आनी ओरली बी आर्ग्यू केल्लें. And we had mentioned that we argued that की criminal conspiracy करपा that day we were present in the masjid for the Friday का नमाज. तो फ्रायडे जो नमाज जाता ते नमाजाक आमी गेल्ले. क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी भितर आमचो कांयच हात ना आनी जो मर्डर जो जाला तो तेंचे मदीं जो एक्यूज नंबर 1 म्हणून जो आतां तेणी ताका पोर्ट्रे केला एक्यूज नंबर 1 अक्रम, तो तेतून भितर इनवॉल्व आसूंक शकता, आमकां खबर ना. इन्वेस्टिगेशन इज पेंडींग नाव. बट आमचे जे एप्लिकंट्स आसा दे आर इनोसंट अँड दे आर नॉट इनवॉल्व हे आमी आर्ग्युमेंट केल्ले अँड बेस्ड ऑन द आर्ग्युमेंट्स टुडे बेल इज ग्रांटेड. What are the names? Applicants name were Ubaidullah, then Sayyid Latif and Alam. 3 we had filed a bail application. Son. जेन्ना आमी बेल आर्ग्युमेंट केला तेन्ना इट वॉज आय मस्ट से इट इज अ टीम वर्क. आमचे सगळे जे कलिग्स आसा तेणी सगळ्यांनी हितून भितर खूबसो हार्डवर्क केला. रात दिसान बसून ते आर्ग्युमेंट्स प्रिपेर केल्ले. आमचे मदीं रोहित नायक, एडवोकेट रोहित नायक आसा, लिओन आल्मेदा आसा, देन रुसाज सलावलीकर, देन रविराज नायक आसा, अजित तातू, बट मिरांडा, विभा पाटकर, सगळ्यांनी मेळून हे आर्ग्युमेंट रेडी केल्ले. सो हार्डवर्क खूब केल्लो. कंडिशन जी आयज पास जाल्या फॉर बेल एप्लिकेशन 2 लोकल श्युरिटीज वी हॅव टू गिव. 2 लोकल श्युरिटी आनी सेकंड कंडिशन इज दॅट एप्लिकंट शूड नॉट मूव अलॉंग द विसिनिटी ऑफ द मस्जिद. म्हणल्यार मस्जिदी कडेन तेणी कोणी येवपाक पावना. सो दीज आर द 2 कंडिशन्स कोर्ट हॅज पास. वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर नाव. प्रॉपर ऑर्डर जी आसा ती येवपाची आसा. बट इन द ओपन कोर्ट इट इज प्रोनाउन्स दॅट 2 लोकल श्युरिटी वी हॅव टू गिव. So how much? The amount quoted said it is 50,000, but now we have to see the order now. Based on the order, we will come to know.